एक मनशाक परतून देवान केरीत भाशेन एक राखण बडवो दिल्लो आसा आनी हो राखण बडवो आमच्या हर एकल्याची राखण करता. आनी ह्या मोगाच्या भाव भयण्यानो, सप्टेंबराच्या 29 तारखेर सगळी पवित्र सभा महा देवदूतांची दबाजी परब आचरण करता. आनी कथोलीक भावार्थ्यांतय आंज बडव्यांक मान करचें, महा देवदूतांची ससाय मागचें आनी राखण बडव्याची आदार मागचो एक आमचें भक्तीपण जावन आसा. आनी सप्टेंबराच्या 29 तारखेर आमी महा देवदूतांची दबाजी परब आचरण करच्या ह्या संदर्भी देवदूत वा आंजे बडवे वा दूत हाचे विशयान जोगती समजणी संक्षिप्त रितीन समजूंक आमी प्रयत्न करया. देवदूत हे उतर ग्रेक वा हिब्री भाशेंतल्यान आयला. आंगेलोस आमी म्हणटा, तशें म्हळ्यार इंग्लिशान मॅसेंजर वा संदेश दिनार. आनी पवित्र पुस्तकाची पानां आमी उक्तीकन पळयल्यार थंयसर आंज बडव्या विशयांत वा देवदूता विशयांत आमकां जायते वाचूंक वा आयकूंक मेळटा. सुरवेर थावनूच आमी पळयता देवदूताचो सहकार अब्रामांतय, जाकोबांतय वा इतर पात्रियार्कांतय अशें आमी बायबलांत वाचता. आनी नव्या सोल्यांत आमी पळयल्यार थंयसर परतून मरयेक इस्बे हाडलेलो गाब्रिएल दूत आनी अशें थंयसर देवदूता विशयांत वा महादेवदूता विशयांत आमकां समजणी जोगत्या रितीन मेळटा. पूण ह्या सप्टेंबराच्या 29 तारखेर केरीत भाशेन आमी महादेवदूतांची दबाजी परब आचरण करता आसतना हे महादेवदूत आमी म्हणटा गाब्रिएल, मायकल आनी राफायल. आनी हे देवाच्या सदरे मुखार रावतात आनी तांकां विशेश रितीन देवान जबाबदारी दिल्ली आसा. आनी गाब्रिएल आमी म्हणटना तो जावन आसा देवाचें बळ वा देवाचो संदेश दितालो दूत जावन आसा. आनी हाच्या विशयांत आमी पळयता जेन्ना देव आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडूंक चिंत आसतना गाब्रिएलाक तो आपयता आनी ताच्या मुखांतर हो संदेश मरे मायक तो दिता. हे आमी वाचता लुकाचो एवांजेली 1:26 आनी मुखार आमी वाचता. आनी दुसऱ्यान आमी पळयता राफायल म्हळ्यार गूण करणार. आनी हाच्या विशयांत तोबिताच्या पुस्तकांत आमी पळयता तोबीत कुरडो आसलो आनी कशें राफाल्या मुखांतर तोबियासाक तशेंच तोबिताक देव गूण करता म्हणलें आमी वाचता. आनी तिसरो जावन आसा मायकल, जो जावन आसा देवा सारको आनी जो सैतानाचेर आमी सर्वांनी झुजूंक तो आमकां आदार दिता. आनी विशेश रितीन आमी पळयता यमकणाच्या सत्तेतर देवसाराच्या सत्तेचेर जैत वरचें ताचें पिंतूर आमच्या घरांनी जावं ती पोरणे पिंतूर आमच्या घरांनी अशें आमी पळयता. देखून हे जावन आसा ह्या 3 महा देवदूतांचे कामां वा जबाबदारी. आनी तितलेंच मात न्हय, ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर आमी राखण बडव्याची दबाजी परब आचरण करता. महादेवदूत देवाच्या सदरे मुखार आसात आनी जल्मांत येयल्ल्या हर एक मनशाक परतून देवान केरीत भाशेन एक राखण बडवो दिल्लो आसा आनी हो राखण बडवो आमच्या हर एकल्याची राखण करता. आनी हे आमी पळयता आमच्या घरांत पोरणे पिंतूर आसूंक पुरो एक भुरगें एक ब्रिज क्रॉस करते आसता आनी क्रॉस करता आसतना थंयसर एक ल्हानशें आंज बडवो ह्या भुरग्याक राखण करचें आमी पळयता. म्हणटा आसतना ज्या जावं खंय पयण करता जावं ते खंयच्या कश्टांत आसा अडचणींत आसा आमचे सांगाता हो राखण बडवो रावता आनी आमची राखण करता. देखून महादेवदूतांचें आनी राखण बडव्याचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमी विशेश रितीन तांची ससाय मागया. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत देवाच्या कुशेक अनुसार जावन आमी जिवंक जाय जाल्यार तांचे सहकार आमकां निरंतर जाय. आनी अशें तांच्या आदारा आनी सहकारा वरवीं आमी सैतानाचेर जैत व्हरून देवाचे कुशी करूंक आमकां सादी जातलें. देखून महादेवदूतांची ससाय आमी मागया, राखण बडव्याचो आदार आमी मागया आनी देवाच्या कुशेकाल आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक आमी प्रयत्न करया. आमेन.